सावय वेरे आणि केरी भागात कांय शाळांनी दिवपी मध्यान आहारात सोयाबीन चक्सान किडी सापडल्यो। पालकांनी ह्या विशीं राग उक्तावन कागाळ केली। ह्या विशीं तपास करून फोंड्यां एडीआयन रोखडीच कारवाय करपाक सुरवात केली। जंय सेल्फ हेल्प ग्रुप हे अन्न तयार करता थंय वचून पळोवणी करून एडीआयन आपलो रिपोर्ट वरिश्ठांक धाडून दिला। RDXGOA खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। येयल्ले तशें हांवें त्या बरोबर रोखडेंच हांवें म्हणजे हायर ऑफिसराक इन्फॉर्म केलें आनी ताचेर एक्शन म्हणून हायर ऑफिसरांनी आमचे रोखडेच FDA इन्फॉर्म करून आमकां FDA धाडली हांगा आनी ताचे नुसार हांवें तांकां सॅम्पल दिलो आनी तांच्या बरोबर एलॉंग वीथ तांगेले किचनाक हें दिली वचून आनीक FDAच्या ऑफिशियल्सांनी तांकां रिपोर्ट करपाक सांगलात आनी तांकां लेटर दिलां आनी ताजेर ते रिपोर्ट करून सांगलां आनी जशें हांवें जशें कितें केलां ताजो रिपोर्ट हांव म्हज्या हायर ऑफिसराक रोखडोच धाडून दितलो। कितल्या स्कुलांनी कॉन्टॅक्ट केलो तुमकां मॅडम? जवळ जवळ 1-2-4 स्कुलांनी केल्लो आमचो कॉन्टॅक्ट बाकी कारण एकदांच कळ्ळें की ना आमी रोखडेच हांव एक्शन घेता म्हणटकूच ताणें बाकीच्यांनी म्हाका तशें हें करिल्लें। आनी ही जी सप्लायर आसली पळय तेज्या पयलीं तिजें तशें कांय मेळूंक ना। फर्स्ट टायम अशें फर्स्ट टायम आनी आयजूच म्हाका दिसता ते सोयाबीन भितर आजच्यानच तिणें सोयाबीन चंक्स घाल्ले सोयाबिना भितर आशिल्ले ते सोयाबिना भितर आशिल्ले।